Welcome to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 27, Paul confronts a dangerous doubt. What if there is no resurrection? His answer is bold. If Christ has not been raised, your faith is futile. But Christ has been raised, and that changes everything. कोरिंथकारांक पयलें पत्र ओवेसोर 15 ओळ 12 ते 27. क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी परगोट्टांव जाल्यार मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण ना म्हूण तुमचे मदलीं थोडीं जाणां सांगतात तें कशें तर? मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण नाच जाल्यार देवान क्रिस्ताकूय पुनर्जिवंत करूंक ना, आनी क्रिस्ताक देवान पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार आमची परगोटणी पोकोळ आनी तुमचो भावार्थूय पोकोळ. इतलेंच न्हय, आमी देवाचे खोटे साक्षीदार म्हूण सांगचें पडलें. कित्याक देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी साक्षी दिल्या. पूण मेल्ल्या मनशांक देव पुनर्जिवंत करचो ना म्हूण? खरें जाल्यार देवान क्रिस्ताकूय पुनर्जिवंत करूंक ना अशें म्हणचेंच पडलें. म्हणटच देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला म्हूण सांगून आमी दिल्ली साक्षी देवाचेर आड साक्षी जाली. दुसरीं सांगता, मेल्ल्या मनशांक देव पुनर्जिवंत करचो ना म्हूण. खरें जाल्यार क्रिस्ताकूय देवान पुनर्जिवंत करूंक ना, आनी देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ सारको निर्फळ. तुमी अजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटच जीं क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत तांचो इबाड जालो. क्रिस्ताचेर आमी दवरतांव तो भरवमाचो फकत ह्या जिविताक आमकां फायद्याचो जाल्यार सगळ्या मनशांवून आमी ओदीक दवळतेरी. पूण सोत तें हें, क्रिस्त मेल्ल्या मदलो मालगडो म्हूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक जशें एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय येता. हय, जशें आदामा सोबें सगळीं मरतात तशेंच क्रिस्ता सोबें सगळ्यांक देव पुनर्जिवंत करतलो. पूण सगळीं देवान थारायल्ल्या क्रमा प्रमाणें. पयलो मालगडो म्हूण क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताचीं तीं सगळीं. उपरांत संपादनी, तेन्ना तो सगळ्या प्रधानांचो आनी सगळ्या अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून राज देवाचे आपल्या बापाचे आधीन करतलो. कित्याक देवान सगळ्या ताच्या दुस्मानांक ताच्या पांयातळा घाली पर्यान क्रिस्त राजवट चलयतलो ही देवाची येवजण. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हळ्यार मरण. खरेंच पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी देवान सगोट ताच्या पांयांतळा घाला. सगोट ताच्या पांयांतळा घाल्लें आसा म्हणटाना पवित्र पुस्तक देवाक मात भायर दवरता. कित्याक ताणें की सगोट क्रिस्ताच्या पांयांतळा घाला. If the dead are not raised, then Christ is not raised. And if Christ is not raised, then our preaching, our faith, our hope, it all falls apart. But Paul doesn't leave us in despair. He gives us truth. Christ has been raised, the first fruits of those who have fallen asleep. Just as death came through Adam, resurrection comes through Christ. The grave is not the end. Because Jesus lives, we shall live also. Let us pray. Jesus, thank you that you are alive.
You defeated death, not only for yourself, but for us. Because of you, we do not grieve like the world grieves. We have a living hope. Help us live with our eyes on eternity. For in Adam all die, but in Christ all shall be made alive. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.